भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यां येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवंशान रावतां. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हजे भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घाल. ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका. निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोंती कर. आमीन. आमी सुरवातीचें गायून गावया. देवा मुखार उबो रावचें. देवा मुखार उबो रावचें, आमचे मोल्या फावो कोणा. फावो नासतना मुख्या मोगान देवा
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बांबडिनो आज बाग्योन तांतुनीक भेटलेलो दीस आनी ह्या निमितान आमी सगलीं हांगासर आयल्या ताची विनवणी मागून देवाचें आशीर्वचन आमचेर जोण एकल्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर समाजाचेर आनी पवित्र सभेचेर मागूंक आमची मागणी ताचे मुखार किरीत भाशेन घालता आसतना सगल्यो गरजेच्यो वस्तू आमच्या आत्मिकतायेक त्यो मागून घेवया आनी हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवंक आमचें पातव गोळकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं समुदाया लागीं समाजा लागीं पवित्र सभे लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाग्योन सदांच संकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा तुवें लिजबोवाच्या बागिवंत आंतोनीक खोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजेक आकांताक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. माकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. सुमूर्तींच्या मुखेल शास्त्र्यां मदलो उत्तर पिरायेचो आनी पळोवपाक रुपवंत एलियाजार नांवाचो कोण एकलो आसलो. ताणें दुकराचें मांस खावचें म्हूण आपलें तोंड उगडूंक ताका बोळ कोत्ताले. पूण लोजयेन जियोंचे सुवातेर ताणें मानान मरूंक येवजिल्लें आनी आपखोशेन वळवळ्यांच्या जाग्यार वचूंक तो फुडें सरलो. आपल्या जिवाचो सैमांतूच मोग आसा तो लेगून विसरून आदवाल्लोलें आसा तें सोदूंक धीर घेवंकूच जाय म्हूण समजतात. तांचे भाशेन ताणें मांसाचेर थिंपी उडयली. हे अधर्मी येवजनाचें येजमानपण चलयतल्यांनी ताचे भोव आदले इश्टागतीक लागून ताका कुशीन धाडलो. आनी ताणें खावंक येता तसलें खंयचेय तरेचें आपणेंच रांदलोलें मांस हाड म्हूण सांगलें.
आनी राजान घाल्ल्या हुकुमा पोरमोणे योदनाचें मांस खातोले भाशेन दोंग घे म्हूण ताका बूद दिली. ताचे भोव आदले इश्टागोतीचे बोलेपणाचो फायदो काडूंक ही कोन्नी ताका मोन्नांतलो वाटयतली आसली. पूण ताच्या वर्सांक सोंपता आनी ताचे म्हातारे पिरायेचो मान राखता तसलो निचेव घेवंक आनी ताच्या पिकलोल्या केंसांक फावो त्या मानान खातीर आनी भुरगेपणार थावन चाललोले ते देखीवन जिवीत मनान दवरून आनी चड करून देवानूच थापलोल्या पवित्र कायद्याक लागून ताणें सोबे माजार आपलो भावार्थ दाखयलो आनी आपणाक जाता तितलो बेगीन पातालान धाडात म्हूण तांकां सांगलें. ताणें म्हटलें, असलो धोंग म्हजे असले पिरायेक सोबना आनी न्हय वर्सांचे पिरायेर एलियाजार पोरक्यांच्या जिवाच्यो चाली रिती मानून घेवंक राजी जालो म्हूण जायतीं तरणाटीं चिंतलीं आनी थोड्योश्यो घडयो अदीक जियोचे आशेन अशें हांव करीन जाल्यार ती म्हाका लागून सारके वाटेंतली घडयेक कोडसरूंक पावतलीं. हे भाशेन म्हातारे पिरायेचेर हांव फकत नोश्ट आनी बिरमोत हाडटलों. आतां हांव घडये सोर पदवेदाराच्या मनशाचे खास्तींतलो सुटोन पूण हांव जिवो आसूं वो मोरूं म्हज्यान केन्नाच सोर पदवेदाराच्या हातांतलो सुटूंक जावचें ना. देखून म्हजो जीव दिवंक म्हजे म्हातारे पिरायेचो मान हांव राखतलों आनी मानादीक आनी पवित्र कायद्यां पासत खोशेन आनी उदारपणान बरें मन मरूंक जाता म्हूण तरणाट्यांक हांव बरी देख दवरतलों. हीं उतरां म्हणून तो वळवळ्यांच्या जाग्यार नीट गेलो. थोडो वेळ आदीं ताचे ठांय एकदम दोयाळ आसले ते ताचे राखणदार. ह्या ताच्या उतरां उपरांत अवचीत धारून जालें, कित्याक हें उलोवप तांकां सारकें पिशेपण दिसलें. मारफारांच्या भारान मोच्चे आदीं तो व्हडल्यान सुस्काल्लो. म्हज्या मन्नांतलो वांटूंक जाताना हांव म्हजे कुडीर मारफारांचे सगळे निश्ठूर कोश्ट सोंसतां म्हूण पवित्र जानवायेन बोल्लोलो सर्वेस्पोर बरें जाणो. पूण ताची हांव भोक्ती कोत्तां देखून म्हजो आत्मो हे सगळे कोश्ट खुशालकायेन सोंसता. हे भाशेन ताणें आपले प्राण सोडलो आनी आपल्या मन्ना वरवीं न्हयच तरणाट्यांक पूण आपल्या राष्ट्रांचे खूब खूब भाव भयणींक व्हडतेपणाचो उगडास आनी काळजीदारपणाचो नमुनो ताणें दवरलो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. खूब खूब सर्वेस्परां जाल्यात म्हजे दुस्मान, म्हजे विरुद्ध उप्रासतात ते, अदीक अदीक चडटात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा, ताच्या देवाचो ताका आदार ना. जबाब, सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. पूण सर्वेस्परा, म्हजो जीव राखून तूंच म्हजो धाल, तूं म्हजो जैताचो प्रकाश, तूंच म्हजी तकली उबारून दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां, आपल्या पवित्र पर्वतार थावन तो जाप दिता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. देखून आड पडटां, सूस न्हिदतां आनी उठटां, कित्याक सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. हजारांनी लोक म्हाका आतां वेडो घालून तोरी हांव भियेना.
जबाब सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. उद्गार देवान पयली आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करून ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सुमिया. जेजू जेरिको नगरान भितर सरून ते वाटेन चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवांचो मुखेल दंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मुटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळ्ळो ना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुंबडेच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हळें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मरे हो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हळें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडिनो, कालचें शुभ वर्तमान आनी आयचें शुभ वर्तमान दोन खुणां जेजून केल्यात त्यो दाखयता. एक खुणां म्हळ्यार वो चोऱ्या म्हळ्यार जेरिकोक भितर सोदता आसतना रस्त्याचे देगेर बसून आसतलो तो कुड्डो बोवाड मारता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. आनी जेजू थांबता, ताचेशी येता आनी ताका बरो करता, ताका ताची नदर परत दिता. हे जेजूचें पयण जेरुजाल्याक निमणें फावट तो वेता आनी मागीर ताका मात्तेलेत. आनी ताच्या आदीं ह्यो दोन मिलाग्री, ही कालची आनी आयची मिलाग. आयची मिलाग भोव व्हडली मिलाग ती. हो दंड वसूलदार, मुख्य दंड वसूलदार जाकेऊस हाचें मन बदलणें. नदर नाहलोल्याक नदर दिली
आनी जाकेवाची नदर निवळ केली. हें सारकें आमकां उगडापें जाता. थोड्यो वस्तू ज्यो बायगोंत लुकास बरयता आनी ही फकत लुकासाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता. ही घडणी जाकेवाची लुकास बरे भशेन तें घालता. मोठवो जाकेव पूण ताचें पोजिसांव व्हडलें. दोंड वसूलदारांचो मुखेली जे भांडार आसलें त्या भांडाराच्या घराचो तो मुखेली. येदो व्हडलें पोजिसांव पूण मोठको धाकटुलो म्हणजे कॉन्ट्रास्ट म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन. येदें व्हडलें पोजिसांव आसतलो मनीस धाकटुलो म्हणजे बायगोंत लुकास दाखोवंक सांगता तूं धाकटुलो आहाय, तुवें लांब जावंक जाय, तुवें वयर वयर सरूंक जाय. आनी चडटा तो मोठवो देखून लोकांची खेट आसली. तूं येदो व्हडलो ऑफिशियल, तूं येदो व्हडलो ऑफिशियल म्हणटच तुका भिरांत आसूंक फावना लोकांची. पूण भिरांत आसतली कित्याक ओनितीन दंड घेतालो लोकांचो. लोकांची भिरांत आसली ताका. अंतस्को निवळ नासलें, चोरी कोत्तालो, दंड घेवन चोरी कोत्ताले देखून लोकां मदें एक फावोर मागूंक तो रावनासलो. कित्याक हो लोक ताका उलोवंक लागतलो. तुका आतां कितें जाय, दुडू चल्ल्या तें पुरो ना, हांगा जेजूकूय चोरूंक जाय अशें म्हणटलो लोक ताका. मुद्दम तो विचारना लोकां कडेन. खेट एक आडकोड म्हळ्यार पयली आडकोड तो मोठवो, दुसरी आडकोड म्हळ्यार खेट लोकांची. ह्यो दोन आडकोड्यो तो उतरता. आनीक असलें आमी पळयता. हांवें कोणूय जाणट्या दादल्याक रुखार चडलेलो पळोवंक ना. तो माड काडटात ते चडटात, आंबे काडटात ते चडटात, रूख काततात ते चडटात. तांचो वावर तो, तेंचो धंदोच तसलो. पूण एक ऑफिसर दंड वसूलदारांचो मुखेली एका रुखार चडटा. तुमी आतां हांव आहा पादिकार रुखार चडले आसतलीं तुमी. ओ आनी पादिकार आनी रुखार चडटा हेका कितें पिशें जालां म्हणटलीं. म्हजें पोजिसांव हांव घेवन आहा म्हणजे येदो व्हडलो दंड वसूलदार मुखेली रुखार चडटा म्हणजे धाकटुलो भुरगो जालो. धाकटुले भुरगे रोखडेच रुखार चडटात. आनी धाकटुले भुरगे तशें कितें तरी अदीक बरें पळोवंक जाय चाट करून रुखार वयले खांदेर रावतात. म्हणजे ह्या वेळार तो भुरगो जालो. आपलें दंड वसूलदाराचें पोजिसांव सोडलें. येदो व्हडलो आपूण मनीस तें सोडलें आनी धाकटुल्या भुरग्या भाशेन वयर चडलो. पूण कितें गरजेचें आसलें ताका लॉज नासली, ताका लॉज दिसूंक ना. पयशे दंड घेवंक लॉज दिसूंक ना, ताका चोरूंक लॉज दिसूंक ना. आतां लॉज दिसतली, लॉजलो ना तो. लोक म्हाका कितें म्हणटलो, येदो व्हडलो ऑफिशियल वयर चडटा भुरग्यां भाशेन ना. पूण ताका कितें आसलें, ताचो मुख्य हेतू म्हळ्यार जेजूचेर नदरूच घालूंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका. हे जेजूची जायती खबर आयकल्या. ओ जेजू आमकां दंड वसूलदारांक बरें कोत्ता, पातक्यांक तो लागीं आसा, हाचेर नदरूच घालूंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका. आनी कांय नाका. ताका हात लावंक नाका म्हाका, ताचे कडेन उलोवंक नाका, ताचेशी लागीं सरूंक नाका. नदरूच घालूंक मेवल्यार पुरो. तो नदर घालचे आदी जेजू आपली नदर ताचेर घालता. जेजूचे दोळे आनी जाकेवाचे दोळे बंद जातात. आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन द आयज वे लॉक्ड. एकामेकाक तेडून पळोवंकूच उरले. जेजूची नदर दोळ्यांचेरूच न्हय, जेजूची नदर ताच्या आत्म्यांचेर गेली, ताचे व्यक्तीचेर गेली, ताचे कुडीचेर गेली, ताच्या अंतस्कनांचेर गेली. नदर दोळ्यांचेरूच दोळे दोळेच दिशीत पडनात. ही जेजूची नदर इतली भितर गेली, ताच्या अंतस्कनांत ती भितर सरली.
ताच्या काळजान भितर सरली, ताच्या मनान भितर सरली, ताच्या आत्म्यान भितर सरली, ताचे शक्तीन भितर सरली, ताच्या आख्खे कुडीन भितर सरली. इतली पदवेदार जेजूची नदर. आनी तो दिपकवलो. हो पुढे जेजूक पळोवंक सोदतालो. जेजून आपली नदर ताचेर घाली. तो म्हळ्यार रावच नासतलो, हो जेजू आपणाचेर नदर घालतलो म्हणून. आपूण नदर घालूंक आयिल्लो, जेजूची नदर ताचेर पडली. काय बरें वचोऱ्या. आनी हे नदरेनूच सगळें सुटावें जालें. ही एकूच नदर जेजूची पुरो जाली जाकेवाक आपलें आख्खें जिवीत बदलूंक, सगळें आपलें वांकडें सोडून दिवंक. कित्याक जेजून ती नदर मारली म्हणटूच जेजून ताचें अंतस्कन निवड केलें, ताचो आत्मो निवड केलो, ताचें मन निवड केलें, ताचें काळीज उगडलें आनी आपूण तांगेर जेवणाक गेलो. कोणूय जेवणाक आपयता. जेजू आपुणूच गेलो. हांव येता तुमगेर, कोण म्हणना. हांवें जाल्यार केन्नाच कोणाक म्हणून हांव तुमगेर जेवणाक येता म्हणून. केन्नाच लोक आपयता, हांव केन्नाच वचना. पूण जेजून म्हणलें हांव येता तुमगेर जेवंक. काय बरें. हांगासर उरफाटी वस्तू मेवतात आमकां. नॉर्मल वस्तू मेवनात. सादारण वस्तू तुका कोणूय तुका एक पावणो कसो आपयता पूण हो पावणो आपुणूच वेता जेवणाक. कित्याक जेजूक ह्या मोटक्याचो मोग आसलो. जेजू ह्या मोटक्याक पळयतालो. तो बाबडो थंय दोंड वसूलदारांचो मुख्य जालो तो, उरलो तो तातूंत. पूण जेजू ह्या मोटक्या मनशाक लांब आत्मो पळयता. जेजू ह्या मोटक्या मनशाक जाय ती गोठाय पळयता. जेजू ह्या मोटक्या मनशाक उदारपण पळयता. जेजू ह्या चोराक, चोर तो कित्याक दोंड घेतालो लोकांचो, ह्या चोराक तो बरो सादारण मनीस म्हूण पळयता आनी ताका सोडूंक तागेर वेता. आनी देखूनच जाके इतलो खुशाल जाता. ताचें मनूच बदललें, काळीजूच बदललें, पूण सगळी वागणुकीच बदलली. आनी तो जेजूक सांगता, हांव म्हजी गिरेस्तकाय गोरिबांक दिता आनी नागोयल्यान तांकां आपूण चौपट फारीक कोता. हाचे वयर हांव आनीक सांगिना, कित्याक हाचे वयर आनिकूय एक शर्माव करूंक जाता. पूण इतलेंच, आमकां जेन्ना एक देफेत आहा, आमकां कितें उणें आहा तें देव भरून काडटा आपले कृपेन. आमी तातूंतूच रावता, आमचो देफेत घेवन रावता आनी तातूंतूच आमी घुस्पता आनी घुसता. पूण जेन्ना देव येता, देव आमचेर नदर घालता, आमचें भितरलें सगळें जाणा. आंतकोड्यो तो ओळखता. भितरल्यो आमच्यो आंतकोड्यांत कितें जाता तें जाणा देव. देवाक सांगची गरज ना. तुज्या आंतकोड्यांत आनी तुजें आंत आनी पींत कितें आहा तें देव बरो जाणा. आनी त्या मनान देव तुका बदलूंक सोदता. पूण तुका खुशी आसत जाल्यार जाकेवान आपली खुशी दाखयली. आपूण उणो, आपणाक कितें तरी देफेत आहा तें दाखयलें ताणें. तोंडान सांगूंक ना, वागणुकेंतल्यान दाखयलें. भुरग्या पडी ल्हान जालो, रुखार चडलो. हेंच पुरो जालें जेजूक. आमी जेन्ना जेजू फुड्यांत येता, आमचें ल्हानपण ओळखून घेवया. आमचे कडेन कांयच जायना. आमी देफेत आसलेलीं मनशां, आमकां जाय त्यो कोडी आहात, हें सोत मानून घेवया. आनी तेन्ना की देव आमच्या जिवितान भितर सरतलो, आमची बदलणी करतलो. अंतस्करण तर बदललें, सगळेंच बदललें. अंतस्करण तरी वांकडें आहा, सगळें वांकडें तशेंच उरतलें. अंतस्करण आजकाल आमचें अंतस्करण साप न्हय. पयलें वाचप आमकां बरे भशेन सांगता अंतस्करणाची खबर. हो एलियाजार 90 वर्सांचो आनी म्हटलेलें आहा, ताची मातारी पिराय आनी ताचे पिकलोले केंस. हें गरजेचें जालें ताका. कित्याक ताका सांगलेलें, ताचे इश्ट आसलेले, हे राजाचे मनीस ताका मारून, ते ताचे इश्ट, तो सगळ्यांचो इश्ट आसलो. आनी ते ताका सांगता, आमी तुका साल्वार कोत्ता, तूं बिस्तें तोंड हालोय. म्हणजे मांस केल्ल्या भाशेन दुकराचें मांस, तें दुकराचें मांस जुदेवांक खावंक जायना, आदवारलां. दुकराचें बिस्तें तोंड हालयल्या पुरो. मागीर ताणें सांगलें ना. मागीर म्हणलें बरें, आमी दुकराचें मांस हाडिना, दुसरें कसलेंय मांस हाडटा,
पूण तूंय सभे माजार तुवें हाल्ल्या भशेन तें दुकराचें न्हय, तूं जाणा तें दुकराचें न्हय म्हूण, पूण सभे माजार तुवें दाखोवंक जाय. हेका म्हणटा सिमुलेशन म्हणटा आमी. तुज्या मनांत एक आहा आनी तूं कोत्ता दुसरें. सिमुलेशन इगोर्ज मातयेंत हें सिमुलेशन मानून घेवंक जायना. म्हणजे तूं मनांत तूं जाणाय सोत, पूण भायल्यान दाखयताय आनी कितें. हेका सिमुलेशन. आतां सिमुलेशन केन्ना जातलें? हांवें म्हण तूं हो दाकांचो सोरो आमी मिसाक वापरता. हांवें म्हाका आनी म्हणलें फादर हांव तुका पोट वायन दितां. तो दाकांचो सोरो घालचे बदलीक पोट वायन घाल आनी पोट वायन कर. म्हज्यान करूंक जायना. आनी तो बदलचो ना, पोट वायन बदलचो ना जेजूच्या रोगतान. ताका आमी सिमुलेशन म्हणटा. म्हणजे हांव जाणा तें जावचें ना, पूण हांव लोकांक दाखोवंक कोत्तां, लोकांचें बरेंपण घेवंक. असलें सिमुलेशन. ताका तें सिमुलेशन कर म्हणूंक लागले, दोंग घेव म्हणूंक लागले. आनी तो म्हणटा ना, म्हज्या मुखार इतले तरणाटे आसात, फुडाराची पिळगी आसा, हांवें भावार्थाची गोवायकी ताका दिवंक जाय. हांव मरोंक तयार. असलें आडगांक वचचो ना, असलें दोंगेपण करचो ना. हांव खायना तें कसलेंय मांस. तुमी लोकांक दाखोवंक सांगतात हांवें एलियाजारान मांस खालां दुकराचें, ना, हांव कसलेंच मांस पडोवचो ना, दोंग घेवचो ना हांव. कित्याक म्हजें अंतस्कोन सारकें नितळ आहा. आजकाल तुका कोणाक तरी सांगत अशें कर म्हूण आमचो लोक तयार. दोंग घेवंक जाय न्हू, पयशे मेवतात, दोंग घेता, बरें आहा, कितें जालें, मागीर तें कुमसार जावपाचें वचून. हें दोंगीपण, अंतस्कोन निवड ना. आमी भावार्थाची पयली गोवायकी दिवंक जाय, दूद व्हडलें न्हू, भावार्थाची गोवायकी व्हडली. ते पासत आजकाल आमचें अंतस्कोन सारकें ना. आमचें अंतस्कोन वयलें भितरल्यान अंतस्कोनूच ना. थोड्या मनशांक कांयच ना अंतस्कोन. आपूण इतलें वायट कोत्तात, अंतस्कोन आपूण निवळ कशें. हांकां आज जाक्योवाचेर नदर घालून देव आमकां आपयता, तुजें अंतस्कोन कसलें तें तूं पळय. आनी देवा मुखार येता तेन्ना देव तुका दाखयतलो तुजें अंतस्कोन कसलें तें. कितें आडगां करून, दोंगेपण करून, गांठोडपण करून हांव म्हाका जाय तें कोत्तां, अशें जायना. आनी देखून आमकां सगल्यांक जाक्योवाची देख आसा. भितरल्या भितर म्हज्या अंतस्कोनाचेर नदर मारूंक जेजूक आपय. तो तुज्या भितर नदर मारतलो, तुज्या आत्म्याचेर नदर मारतलो, तुज्या अंतस्कोनाचेर नदर मारतलो, तुज्या काळजाचेर मारतलो, तुज्या आंत आनी पिंताचेर मारतलो, तुजे जवयो आहात तांचेर लागून मारतलो. आनी तुका सगलीं भायर उडयतलो. जी तुज्या जिवितांत टॉक्सिक्स आहात, आमी टॉक्सिक्स म्हणटा, ह्यो सगल्यो आडकोड्यो आहात भितरल्यो, तिजी कूड विकाळी कोत्ता. टॉक्सिक्स म्हळ्यार विकाळें आमचे कुडींत आहा तें. वयस तुका सांगतात तुजे भितर टॉक्सिक्स आहात ती भायर काडूंक जाय. वखद दिता तुका. ही टॉक्सिक्स ही सगलीं अंतस्कोन वांकडें आंगलोलीं टॉक्सिक्स भितर आहात ती भायर काडूंक आज आमकां उलो आयकुया. जाक्योवाची देख घेवया आनी आमच्या अंतस्कोनांत आमी नितळ निर्मळ जावंक आमकां कृपानी बळ ह्या मिसांत मागून घेवया. सगलीं आमी उबी रावया. आमकां देवाच्या आदाराची गरज आमचें जिवीत बदलतलें जाल्यार होच आदार आमी आमची इंतेसांव देवा मुखार घालून ताचे कडल्यान बायगून आंतुनीची विनवणीन मागून घेवया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी दोयाल देवाचेर उपकार जावंक आनी भावार्थान पोरजेची आकारणी करूंक तांकां बळ आनी मोजत दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी
नव्यो येवजण्यो मानून हाडटना पोरजेची उदरगत मनान दवरून तो लाभ पोरजेक मेळूंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान सांगातान जियेतना एकामेकाक सोजमूंक आनी दोयाळ जावन सासणाच्या जिविताचे हावेस मनान दवरून जियोंक तांकां आदार आनी कृपा देवा लागीं मागुया. आयज भाग्यवंत आंतोनीचो दीस भोक्तीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजतीन देवा मोऱ्यान उबारतना आयचे इंतेसांव भेटयतल्या बेलिंदा मिरांडा आनी ताच्या कुटुंबा पासत खेरीतपणी देवा लागीं मागुया. सुर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमची इंतेसांवां भाग्यवंत आंतोनीचे आमच्या आस्काऱ्याचे विनवणेन तुजे मुखार आमी मांडल्यात. ती आमकां फावो जाल्यार तितून दी म्हूण तुजे कडेन मागता आनी आमकां अंतस्कोनान मोनान काळजान नितळ कोर म्हूण तुजे कडेन नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबांनो आनी भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदरले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमची आणि आमचे पवित्र सभेच्या दावात सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीचो दीस मनयतना कुशेन आमी हो योद्न तुका भेटयता. ताची शिकोवण घेवन
एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव आनी आमकांच आनी आमचें सोर्व तुका समर्पून दिताव. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काडे आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपचोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागड्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देळी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्यांचो मेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांच्या हांगासर एवेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायग्योन झुजे बायग्योन दोन दुतां बायग्योन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोन जुजेबाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळलीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो ताच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली टाट करून बसचें न्हय जेजू काळजान घेतलो म्हणटूच तुमी बसचें ओदिमी घालची हो जावन आसा कायदो कित्याक जेजू येता तेन्ना सगलीं मानान उबी रावन आमी ताका घेता आनी उपरांत ताका घेतूच आमी बसता तुझी बाय
उबी रावया, प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे उदेशी तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे उदेशी तूं आमकां शिकोवन दिताय. तो शिकयता तें सगलें सोत आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण बायग्योन आंतोनीचे विणवणेन आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फुडलो आयतार क्रिस्त रायाचे परबेचो आयतार आनी त्या उपरांतलो आयतार येता त्या दिसाकतान आमी नवें वरोस सुरू कोत्ता. सेवा धर्मीक नवें वरोस, लिटर्जिकल न्यू इयर. आनी हे मनान धरून एक बदोळणी जी हांव करूंक सोदतां ह्या बायगोंत आंतोनीच्या विणवंतीच्या दिसाचो. हांव ताका नोवेन म्हणिना, नोवेन म्हणटा ते 9 दीस. बायगेवंत आंतोनीचो विणवणेचो दीस. मंगळार आमचे फिरगोजींत बायगेवंत आंतोनीची विणवणी मागपाचो दीस. आनीक हें जें मागणें बायगेवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक पयलें जाता तें आमी ह्या दुसऱ्या वर्सांत म्हणजे सेवा धर्मीक वर्सांत आदवेंताचो क्रिस्तांयांचो पयलो आयतार जालो म्हणटूच मंगळार येता त्या दिसाक तावन मीस पयलें जातलें आनी नवें मिसा उपरांत जातलें. की आमकां टॅक्निकली तें बरें जायना, कित्याक येता आसतना पाद्रीन ते वाटेन येवंक जाय, आल्ताराचो मान घेवन पयलीं हांगासून साकिस्तीन येवन नोयन करप, मागीर आल्ताराचो मान बरें जायना तें. ते पासत हांव लिटर्जिस्ट, ते पासत आमी पयलें मीस कोत्तले हांव आनी मिसा उपरांत हे मागणें बायगोंत आंतोनीची विणवणी मागून. आनी हेंच जातलें मागीर बुधवारा दीस 8 वरांचें मागणें जाल्या उपरांत आंकवार मरेच्या मानांक जें मागणें आसा विनोंतीचें मागणें, तिचेंय विनोंतीचें मागणें, तेंवूय आमी तशें कोत्तलें. हें तुमकां सगल्यांक सांगता, कित्याक मागीर म्हणटा अरे फादीगारान सांगूंकूच ना, टाट करून बदललें. म्हणजे 15 दीस आदीं तुमकां हें सांगता, कित्याक 15 दीस आहात. पयलेंच सांगल्यार बरें, तुमकांय गमल्यार बरें. हे भाशेन आमची नवी मांडावळ जातली. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी बळान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.